हे गार्डन पुर्तुगीज काळा पयलींचें खूब ओल्ड पण मुन्सिपालिटी बी जालें पळय तेन्ना हाजे कोणें कॅर घेतलो ना कांय ना सगळें उदरगत सामकें पाड जाल्लें आशिल्लें आनी कोण येना 2005 हांव जेन्ना कावन्सिलर जालो म्हाका पयलीं उमेद आसली हें करपाचें पण कितें जालें त्या टायमाचेर हांव BJP आमगे कावन्सील आशिल्लें आनी सरकार काँग्रेस आशिल्लो आनी हें हांगा कांयच हांगा कोण ताजेर आमगे फंड आमी करपा व्हरना लास्ट म्हाका आमगे हांगा गोपाळदास म्हण आसा गोपाळ बोरकार आनी ताणें म्हाका सदां म्हणप दिलीप तुका निवडून हाडिल्लो गार्डन एक करपा जाणटी मनशां भुरग्यांक गार्डन करपा आशिल्लें म्हणटा वक्का व्हडलो फंड लागना आनी कमी एरिया ही 800 मिटर एरिया फक्त 700 म्हणटा मागीर हांवें म्हाका म्हजे कडेन मुन्सिपालिटीच्यान त्या फंडाक जायना प्रत्येक पाटी नगराध्यक्ष जे आमचे कडेन फंड ना म्हणटा तेन्ना हांवें खास मुख्यमंत्री आमगेलो दिगंबर बाबा जाल्लो दिगंबर कामतीक आनी हांव संतोष तुपकी आनी ताका सांगलें हें गार्डन करपा खातीर कितें तरी तूं आमकां हेल्प कर ताणें ताबडतोब दलीत सोरी हॉटेल आसा तागे जो दलीत हॉटेलाचे बायल तागे ज्योत्स्ना सोरी तिका तेणें फोन करून सांगलें दिलीप केकरे येतलो ताका जाय तशें गार्डन करून दी म्हणून आनी तेणें बरें 10-15 लाख म्हणून टोटल बरें गार्डन केलें बऱ्यापैकी गार्डन केलें एक केअरटेकर दवरलो आमी एक एम्प्लॉय केलो एक हँडिकॅप भुरगो आनी बरे भशेन हें उरलें पण हांव जेन्ना निरीक्षणा नंतर ताजे नंतर ना 10 सान तें हें 20 सान म्हणलें 20 म्हणल्यार 10 वर्सांची परत कांयच उदरगत जालें ना परत तेंच जालें म्हणल्यार त्या जातकीर आतां आमगेर रमा बाब आसा रमा आमी रिक्वेस्ट केल्या त्या प्रमाणे रमा कामाची उमेद आसा त्या प्रमाणे ताणें कितें करून एक बरें गार्डन करचें अशें ताका हें केल्लें आमी आनी ताणें गार्डन केलें पूण म्हाका मातशें खत जाता कितें की त्या टायमाचेर आमचे फंड नाशिल्लो सरकार नाशिल्लो हें नासलें आतां आमदार BJPचो आसा रुलिंगा आमगे आसा आमगे कावन्सील आसा BJPचें फंड भरपूर आहा टॅक्स वाडोवन बऱ्यापैकी टॅक्स घेतात भरपूर फंड आसा आनी टॅक्स कांय पयशांचो अडचण ना म्हणून हें गार्डन फॉरेस्टान केलें म्हाका वाटलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान करप बरें वायट विचार न्ही बरें वेगळें जातलें हें जातलें पण हाजे फुडें मुन्सिपालिटीचें कितें आसा तें दुसऱ्या कडेन करून एडॅप्ट केलो आसतालें तांकां आमी शक्य ना मुन्सिपालिटी शक्य ना हें करपाक अशें जालें तशें म्हाका तर दिसता मुन्सिपालिटी आमी नगराध्यक्ष सामकें एक्टीव आसा कितेंय काम करतना दुसऱ्या कडेन करून घेवचे पडत स्वता करूं शकता अशें करून दाखोवचें लोक म्हाका तेन्ना म्हणटाले गार्डन विकली काय कितें सुर्गे म्हणटाले आतां लोक म्हणल्यार फॉरेस्टान अशें केला लोकांक ताजें कांय खबर ना थोड्यांक फॉरेस्टाची स्किमी आसात ह्यो कोर्ट म्हण आसा जावं अशी मुन्सिपालिटी आसा जावं कोण शाळा आसात ते बरे पैकी गार्डन करतात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूण लोकांक कितें दिसता हें शोब वेगळो दिसता म्हाका लोक म्हणटात तेन्ना गार्डन विकली काय म्हणून आतां म्हाका लोक जाल्यार ते फॉरेस्टा बोर्ड लायलो फॉरेस्ट केलें मरे फॉरेस्टान केलें मरे म्हणटात मुन्सिपालिटी कित्याक करना हाजी म्हजे कडेन आन्सर ना पण म्हाका दिसता गॅनमॅनान बरें काम केलें बरें गार्डन डिसेंट केलें 800 मिटर पळयत कशें आमगे मेन चेअरमॅन रमाकांत नायक गार्डन केलां आनीक जेन्ना ताका म्हाका तो गोपाळदास सांगतालो की गार्डन कर गार्डन म्हणटा मागीर परत 10 वर्सां ताजे फाटल्यान बी बंद पडलें ताका दिसतालें ताजी उतरां घाल्लें गार्डन तेन्ना की कशें करून एक कोच घेवचें म्हणून आनीक करून घेवचें आनी तें रमान बी करून घेतलें आसा लोकांचें हें करून आनी भुरग्यांना जो लोकांनी हाजो फायदो घेवचो बरें गार्डनां बसपा खातीर वॉकिंग ट्रॅक केल्लो आसा भुरग्यांक खेळपाक कितें तरी बारीक हें केल्लें आसा ताजो लोकांनी फायदो घेवचो आनी खंय बुरशीपण करची न्ही आनी हे बेवडा परत हांगा भितर एंट्री करून घेवची न्ही म्हणजे बऱ्यापैकी आमगे मुन्सिपालिटी आसा ताका केअरटेकर दवरपा जाय नाल्यार हें बुरशीपण जातलें जावं फॉरेस्ट जावं नाल्यार मुन्सिपालिटी जावं म्हण तांणी ताजें कॅर घेवचें आनी बरें गार्डन अशेंच आनी उदरगत चावडेवयली रमाकांत बाबान करीत रावची अशें म्हाका दिसता आनी लोकांक दाखोवन दिवचें काणकोणची जनतेक कारण तुजे कडेन सगळें आसा आतां आमदार आसा सत्या आसा सगळें आसा पुर्तुगीज कालीन गार्डन न्ही पुर्तुगीज कालीन गार्डन सात चडला म्हणल्यार तुमी म्हणटा तशें मेंटेनन्स करप मेंटेनन्स उरप आवश्यक आतां 10 सान मागीर ताका मेंटेनन्स काय उरना जेन्ना हांव ना 10 वर्सां नगरसेवकान खंयच्या नगरसेवकान ताजी कॅर घेतलो ना काय पळोवपाक गेल्यार चावडीर बसपा सारको जागो खंय ना आनी खंय ना होच आसा खंयच्याय बसपाक कोणी आयले कोणा वेट करता कोणी रावता कोणाकी खंय रावप त्या मनशान चल गार्डना वचून बस म्हणपाक मेळटा सांजचे एक भुरग्यांक घेवन बाबा बाजारात आयलो एक गोवा बागायताना शॉपिंग जावं खंय तरी शॉपिंग गेलो दादलो मनीस जावं बायल मनीस गेली त्या दादल्याक आपल्या गार्डनाक घेवन भुरग्यांक घेवन मातसो बसूंक मेळटा खंयचे सोयऱ्यार आयल्यार मातसो बसूंक मेळटा हो एकूच चावडेर एक बरें सुसेगाद असो गार्डन आनी बरें बऱ्यापैकी केल्लें आसा तुमी पळयला आतां आनी हे एक बाजू लोकांक फायदो घेवचो मेंटेनन्स बरें करचें कितले स्क्वेअर मिटर आसा हे 800 मिटर चड नाय पळय 40 बाय 20 तातूंत 800 मिटर आहे 20 मिटर बाय 40 मिटर 800 मिटर आसा 800 मिटर गार्डन मोठी मोठी उरता सामकी 2000-5000 मिटर तशें न्ही 800 मिटर गार्डन म्हाका पळोवंक गेल्यार 70 क्रॉस जाली हांव पोर्चुगीज टायमासान म्हाका खबर आहा गार्डन हांगसर आसलो आनी आमकां लायक सिनियर सिटीजन जे पळय कोण पळय आहाय तेमकां हांगा बसपाक आमकां एकदम बरी संगी आतां पेवतेली ताका लागून हांव आमच्या मुन्सिपालिटीक आनीक मिस्टर केंकरा तांकां चडांत चड देव बरें करता तो कावन्सिलर आसा तो मिस्टर रामकांत नायक गांवकार तेमकां चॅरमॅन तो हेमकां चड देव बरें करून तेमी बरी इनिशिएटीव घेवन आमच्या मुन्सिपालिटीचें गार्डन पळया
एका इतले वर्सां चोवंकूच जायना आहलें आमी कितले पाटी हॉटेल रावंड मात इवन म्हज्या भुरगे टायम हांव इस्कॉलाक वेतालो हिंगा सेंट ट्रिजां तेन्ना आमी पळयताले पूण ह्या भाशेन नाहल्ले पूण हें आतां कितलींच वर्सां जालीं दिसता म्हाका आतां पयलेच पाटी चोयल्यार बहुत चोवपाक सामकी एकदम बरें दिसता आनी काणकोण आमचें खरें एक गार्डन आहा आतां आमकां कळटा. काणकोण हो गोंयचो शेवटचो मतदारसंघ आनी काणकोणांत ट्युरिजम आशिल्ल्या कारणान देशी विदेशी पर्यटक काणकोणाक मोठ्या प्रमाणांत येतात. ही जावन आसा काणकोणची आमी एक म्हणटा चावडी म्हळ्यार काणकोणची राजधानी म्हणटा. हांगा एक हे पोर्तुगीज कालीन गार्डन आसा. हें गार्डन कितलीं वर्सां जालीं ओस पडलेलें आशिल्लें. मदीं एक प्रायवेट हॉटेलान घेवन हेजें रिनोवेशन केल्लें पूण तेजें मेंटेनन्स जावना. आतां काणकोण मुन्सिपालिटीन हें फॉरेस्टा कडेन हँडओवर केलां आनी हेजें एक पुनर्जीवन मेळ्ळ्या भशेन म्हळ्यार एक नवो साथ चडला. हेची इनॉग्रेशन जें आसा हें 15 तारखेर जावपाचें आसा. हांगा हें मेन सिटी जाल्ल्या कारणान जाणटी मनशांक बायलांक हांगा बसपा खातीर एक सुवात बरी मेळ्ळी. IDS गोवा खातीर भवेश पोरकर.